आयची चावी घेवन असा फोव बरे बिंगटा घालून केल्या आणि फोडणी बीन बरी घातल्या आणि खूब तेंपान अशें खाता. सो आणि चाव बरी आले बिले घालून केल्या सारकी चाव आणि हो आसा आयचो ब्रेकफास्ट. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशन 2.0 ह्या चॅनला वयल्यान तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमी चिंतता आसतली ह्यांनी अशें कितें आयज कोंकणीशें उलयता, तर सांगता तुमकां सुशेगाद. पण आतां टायम जाल्ली आसा 11:30. म्हाजो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट जाल्लो आसा. ब्रेकफास्टाक आयज फोव आनी चाव केल्ली आसा आणि गौतमा खातीर ऑमलेट केल्लेली. सो ओन्ली म्हाज्या खातीर इल्लेशे फोव केलेले. आतां बायक उठयता आनी बायकूय भरयता. सो कितें जाल्लें, म्हाका खूब कमेंट येयल्ले, खूब सजेशन्स येयल्ली की तूं कोंकणीन व्लॉग करून पळय, तूं गोव्यान रावता आनी तूं कोंकणीन कित्याक उलयना. सो कितें आसा इशू जाणा की हांवें ऑलरेडी हिंदीन सांगलेलें, परत आतां कोंकणीन सांगता. हांव पयलीं कामाक वयतालें, सो हॉटेलान वयतालें आनी म्हाजे खुबशे कलिग्स आसले जे आवटसायड फ्रॉम गोवा आसले. तांकां हांवें म्हाजो लिंक शेअर केल्लो आनी ते म्हाजे विडियोज पळयताले आनी ते आवटसायड गोवा आसल्या कारणान तांकां कोंकणी कळना. सो ताका लागून हांव हिंदी करतालें आनी हांव जेन्ना रेसिपी शेअर करता न्हू, हांव कॅप्शन्स बी कांय घालिना, इन्ग्रिडियंट्साचे कॅप्शन्स बी कांय घालिनासले. सो आनी म्हाका जे गोंयच्यो जे रेसिपी आसा त्यो दुसऱ्यां कडेन पावोवपाच्यो आसा. मातशें बसता आनी उलयता. सो टॉपीक इतलो व्हडलो आसा की म्हाका बसून उलोवचें पडलें. सो जे म्हाजे कलिग्स आसता पळय ते भायले आसले, आवटसायड फ्रॉम गोवा. तांकां हांवें लिंक शेअर केल्लें आनी ते पळयताले म्हाजे विडियो. ओके, सो तांकां कोंकणी कळना, सो ऑब्वियसली हिंदीन म्हाका करची पडटाली. आनी हांव हिंदीन उलयता पळय, बायक म्हाज्या कोंकणी सारकी परफेक्ट कळटा आनी हांव हिंदीन उलयता पळय ते पळोवन तेवूय हिंदी एक वर्ड्स उलयताले. सो ते एक बरें जातालें. प्लस हांव जी रेसिपीज बी शेअर करता पळय तेजे कॅप्शन्स बी कांय घालिना, इन्ग्रिडियंट्स बी कांय घालिना, डिस्क्रिप्शनान बीन कांय बरोवपाक वचना. सो ज्यो गोंयच्यो रेसिपी आसा पळय त्यो कोणी महाराष्ट्राचो जावं दिल्लीचो करपाक वयता जाल्यार तांकां समज इन्ग्रिडियंट्सूच ना जाल्यार ती कशी ट्राय करतली. सो ताका लागून हांव हिंदीन करतालें. हे दोन म्हाजे मेजर रिजन्स आसले. पण तरी पण म्हटलें तूं गोंयचें आसून तूं कोंकणीन कित्याक करिना. पळय हिंदी बी आमची मात्र, जर तर कोंकणी आमची मदर टंग, हिंदी जी आसा पळय ती आमची नॅशनल लँग्वेज. सो ती बीन आमकां उलोवपाक एक प्राऊड अशें आसूंक जाय. सो म्हटलें चल एक चॅलेंज कशी घेवया. आनी एक वीक हांवें आयच्यान डिसायड केला, आयच्यान हांव 7 दीस जो आसा म्हजो व्लॉग जो आसा पळय तो कोंकणीन करतलें आनी पळयतलें कसो रिस्पॉन्स बीन येता आनी कितें चेंजीस बीन जाता आनी अकॉर्डिंगली हांव कंटिन्यू करतलें. समज बरो रिस्पॉन्स ना बीन जाल्यार हांव परत आसलें तशें हिंदीनूच व्लॉग करतलें. ओके, आनी हो जालो आयचो टॉपीक. इतलोच शॉर्ट एंड स्वीटान कवर करता. आतां 11:30 जाला, ब्रेकफास्ट बी सगळें जाला. आतां रायस करता आनी दिवाळी येता सारकें आनी 4-5 दीस उरला. आकाशकंदील ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें पूण हांव एकलें करिनासलें, भयण आनी हांव करतालें. सो ते आयज येवंक ना. सो तें काम तशेंच पेंडींग दवरलां आनी हांव न्हू आयज एक म्हणजे जी रेसिपीज हांव करतलें पळय दिवाळेची तिची मातशी थोडीशी तयारी करून दवरता. सो चला मेळया, पळोवया फुडें कितें जाता तें. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. म्हजें नांव अंकिता आनी वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर गोवन क्रिएशन 2.0. आनी गायज काल हांवें हो जो व्लॉग जो आसा पळय तो स्टार्ट केला आनी तुमकां काल सगळें सांगलें की कोंकणीन व्लॉग करता बीन ते तुमी पयले आसतले आनी मागीर कंटिन्यूस करून पावूंक ना. आतां टायम जाल्लो असो 10:30 आनी म्हाजें सगळें घरांतलें काम जाल्लें आसा. आयजूय हांवें परत फोव केला आनी फोवाची रेसिपी हांव तुमकां शेअर करता. फोव केल्ले राहुला खातीर, म्हाज्या भावा खातीर. पण तो आयलो आनी बिफोर 9 o'clock आयलो आनी हांवें ताका सांगलें की म्हाजें अजून जावंक ना रे, 5 मिनटां लागतली. वयता तर म्हणपाक लागलो, आपल्याक लेट जातली. ओके म्हटलें. मागीर हांवें फोव केले, तुमकां रेसिपी शेअर करता. आनी पुजा आयज लास्ट एक गौतमाक सांगलां, फाल्यांच्यान मागीर हांव करतलें. आनी सगळें काम जाल्लें आसा, फकत ब्रेकफास्ट उरला. आनी गार्डनान म्हाज्या आयज खूब उपकरणाची फुलां फुल्ल्या, तुमकां दाखयता.
तर हांवें हांगासर फोव करपाक घेतल्या. तर चार मनशां खातीर करपा इतली क्वॉन्टिटी घेतल्या. हेका न्हू बरें एकदां वॉश करून घेवपाक जाय. ताचे जे डर्ट आसता पळय ती सगळी मागीर वॉश जावन वयता. मागीर हांवें हांगासर 2 मोठे कांदे घेतला बारीक चिरून, 2 हरव्यो मिरसांगो घेतल्या आनी अर्द्या नाल्लाची सय घेतल्या. ओके. आनी जे फोव आसा पळय ते बरे वॉश करून घेतल्या. तितून आतां हांव सय घालता, अर्द्या नाल्लाची सय घालता. गोवन स्टायलीन आमी कशें करता पळय तशेंच तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके. मागीर हांवें हांगासर एक धाकटो चमचो हळद घातल्या. ओके. आनी न्हू हितून हांव साकर घालतलें. ओके. जी आमी नॉर्मल कशी करता पळय तशीच करता हांव. 2 चमचे हांगासर हांव साकर घातला आनी एक धाकटो चमचो हांगासर हांव मीठ घालता. ओके. आनी हेका न्हू बरें हातीन अशें कालून घेवपाक जाय. मागीर हांवें हांगासर एक कायल दवरल्या गॅशीर आनी तातूंत हांव घालता तेल. ओके. आनी खुबशीं जाणां न्हू आतां टॉमेटो घालता, पूण हांव हांगासर टॉमेटो घालिना. सो तेल बरें गरम जालें म्हणटकीच न्हू तातूंत हांव पिनट्स घालता. पिनट्स घातल्या कारणान न्हू ताची टेस्ट जी आसा पळय ती बरी येता. आनी पिनट्सा खातीर आमकां प्रोटिन्सूय मेळटा. सो पिनट्स बरें भाजून घेवपाक जाय ब्रावन जायसर. आनी पिनट्स कितें आहा न्हू काडल्या उपरांत सुद्दां गॅशींतले काडल्या उपरांत सुद्दां न्हू मागीर ते कूक जाता गरम आसल्या कारणान. सो हांगासर हांव सगळे जे पिनट्स आसा पळय भिंटा जेका म्हणटा पळय, थोडीं जाणां शेंगदाणे बी म्हणटा, सो ते हांव सगळे हांगासर काडून घेता. ओके. काडून घेतल्या उपरांत न्हू सेम तेल जें गरम तेल आसा पळय तेतून आमकां घालपाक जाय. तितून आमकां पयलीं घालपाक जाय सासवां म्हणजे मोहरी. ओके. मोहरी बरी तडतडली न्हू आनी तातूंत आमकां घालपाक जाय करपिलाची पानां न्हू हांवें बरी धुवन घेतल्या ताका लागून मातसो असो आवाज कसो येता. ओके. आनी मागीर हांवें हांगासर 2 बारीक चिरिल्ले कांदे घेतलेले ते घालता आनी ते बरें तळसून घेता. कांदे तळसिता म्हटल्यार हांवें आतां हांगासर 2 हरव्यो मिरसांगो त्यो बीन बऱ्यो बारीक चिरून घेतल्या आनी त्यो घालता आनी कांदो आनी मिरसांग जी आसा पळय ती बरी तळसून घेता. आतां म्हजो कांदो हरवी मिरसांग बरी तळसून जाल्ली आसा. मीनवायल हांव कितें करता जाणा, जी पिनट्स हांवें फोवान काडून घेतलेली पळय ती सायड बाय सायड ती बरी अशी मिक्स करून घेता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हातीनूय करूं शकता. हात बरें वॉश करात आनी ती मिक्स करात. कित्याक हातीन केल्लेली जी टेस्ट आसता पळय हातीची टेस्ट येता म्हणटा पळय तशें जाता आनी बरी लागता खावपाक. ओके. आनी मागीर कालयल्ले फोव न्हू हांव ते कायलीन घालता जेतून कांदो तळशिला पळय तेतून घालता. थोडीं जाणां इवन टॉमेटो घालता, पोटेटो न्हू बारीक असो कट करून उकडून किंवा फ्राय करून घालता. पूण आमगेर बटाट कोणाक आवडना, स्पेशली म्हाज्या घोवाक. म्हाका तर आवडटा पूण म्हाज्या घोवाक मात बटाट आवडना. ओके. आतां फुलां तुमकां एका बी फुलल्या आनी एका बी फुलल्या पेटल लिवाचे स्टेटस पळयात गायज. आनी थंयसर जे आसा पळय 2-3 अशी गुलाबाची फुलां आसा. सो हांगालो स्टेटस असो आसा. झाडां आसा पळय पावस सोंपल्या उपरांत आपुणूच करपतात म्हणटा पळय ती बीन करपल्ली आसा. सो ती आतां तेच्यो ज्यो बियो आसा पळय त्यो काडून स्टोर करपाक जाय नेक्स्ट इयर रेनी सिजनान घालपाक. ओके. आनी कित्याक कंटिन्यू करूंक ना तें बी सांगता. हांवें चण्याची दाळ हाडली तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें पळय की हांव बेसन लाडू करपाचें आसा. सो ती चण्याची दाळ बीन भाजली बीन सगळें केलें आनी मागीर मनूच जावंक ना की व्हिडियो कंटिन्यू करतलें म्हणून. सो हांवें करूंक ना. सो आयज डायरेक्टली कंटिन्यू केला. सो कालचो आनी आयचो जो व्हिडियो आसा पळय तो एकूच व्लॉगान येतलो. सो आतां म्हाजी भयण येवपाची आसा आनी आमी जे कंदील जे पेंडींग दवरलेले आसा पळय ते कंप्लीट करतली आनी मागीर हांव ते बेसन लाडू करतलें. आनी थोडे मूग आसा ते मुगाचे बी लाडू करतले थोडे आनी शंकरपाळ्यो करतले. आनी अशें चिंतलां की ते धाकटे पॅकेटांनी 50 to 60 रुपीज रेट घालून ते सेल करतले म्हणून. पण कोण घेतलो ते पळोवया. वॉट्सॅपार घालतले आनी थोडीं पॅकेटां मम्मी म्हाजी एवरी फ्रायडे कोकोनट घेवन बाजारान वयता. सो तिचे कडेन दितले नाजाल्यार कशें कितें जातलें पळय तें पळयतलें. जाल्यार मेळया. आतां ब्रेकफास्ट करता. ब्रेकफास्टाक पळोवया कितें आसा तें.
तर म्हाजे बेसन लाडू हांवें 2 पार्टान डिवायड केल्ले आनी जो फर्स्ट बॅच आसा पळय तो कंप्लीट जाल्लो आसा आनी ते पॅक केले हांवें आनी ऑलरेडी ऑर्डरूय येयली. ऑर्डर येवन ते सेल बी जाले आनी मागीर परत हांवें सेकंड बॅच केलो आनी तोय बी पॅकेटांनी घातलो आनी ऑर्डरी येयल्यो म्हाका. तर आतां न्हू 7:30 जाल्ली आसा आनी हांवें फूल डे काय व्लॉग शूट करूं ना. दनपारां हांवें कॉलीफ्लावर आसता पळय तिची भजी भाजली आनी शीत एन सोराक आनी हेणें न्हू गायज कपडे घालूंक ना आनी ताची डेरी मिल्क ताका कोणें दिल्ली ती खाता ती दाखय म्हणटा. सो गौरेशान दिलेली अशें आसा. सो हांवें न्हू आयज बेसन लाडू केल्ले. सो हांव तितून बिजी आसलें आनी 60 रुपीज रेट दवरले आनी 9 लड्डूज घातले हांवें. आनी हांवें न्हू एक्चुली म्हाका हितून कांय प्रॉफीट असो ना कित्याक हांवें देसी घी यूज केला. सो चड असो कांय प्रॉफीट ना तरी पण हांवें जस्ट स्टार्ट करपा खातीर अशें केल्लें आसा. सो तुमकां शेअर करता कशें केलां तें. खा पळया गायज हांवें आत्तां ह्यो शंकरपाळ्यो भाजून काडल्या. ऑलमोस्ट 1 केजी आसा. मातशें पट निवत दवरता आनी सगळ्यो मागीर पॅकेटांनी घालता आनी घाम पळया म्हाका कितलो येयला तरी पण म्हाका न्हू सारकी 2 वरां लागली. पूण सगळ्यांक अशें दिसता न्ही की बाबा हें आनी कितें करता, बिजनेस करूंक सोदता, पयशां खातीर करता. पळय पयशां खातीर हांव करिना. म्हाजो जो टॅलंट आसा पळय, म्हाका जे लायक आसा पळय कुकींग तें म्हाका शोकेस करपाक जाय दुसऱ्यांच्या फुड्यान. सो ताका लागून हांव करता. पूण तेच्या फाटल्यान जितली मेहनत आसता पळय ती कोणाक कळना. सो ती दाखोवपाक सोदता हांव तुमकां. आनी आतां हांव मातशें आपल्यान पॅक करतलें. जे बेसन लाडू आसा पळय ते ऑलमोस्ट सगळे सोंपलेले आसा आनी आतां हांव परत दाळ भाजता मातशें वखदान बायक बीन भरयता आनी फाल्यां हांव परत करतलें कित्याक म्हाका ऑर्डरी आसा पूण स्टॉक सोंपलेलो आसा. आनी शंकरपाळ्याचें अशें कांय चिंतूंक ना की सेल करतलें बीन अशें कित्याक हांवें चड स्वीट अशें करूंक ना कित्याक आतां गोड कोण खायना न्हू चड, नॉर्मलूच खाता सगळीं जाणां आनी ते मैद्याचे सो कोण खावपाक वयचो ना. सो ताका लागून हांवें कमीत क्वॉन्टिटी केला, पॅक करता आनी कोणाक जाय जाल्यार पळयता, नाजाल्यार ते मोस्टली हांव म्हाज्या फॅमिलीकूच दितले. सो ही आसा आयची अपडेट. आतां हांव तुमकां शेअर करता टीप ऑफ द डे. तर आयची टीप आसा हींग. इंग्लिशीन हाका म्हणटा एसफॉर्टेडिना. कोणाकूच इंग्लिशीन प्रॉपर प्रोनाउन्सिएशन जायना, म्हाका बी जायना. ओके. हींग इज नोन फॉर इट्स डायजेशन बेनिफिट्स. एसोफोटिडा helps with bloating and gas. It also has antimicrobial properties and helps with respiratory issue. कोणाक सायनस प्रॉब्लेम आ, रेस्पिरेटरी इशू, प्रेग्नन्सीन बीन केन्ना केन्ना पळय श्वास घेवंक जायना आनी हें बीन जायना पळय, रातचें बीन प्रॉपर हें जायना पळय, घोर येता म्हणटा पळय, घोर येता. सो तेच्या खातीर बीन हींग बीन एक सारको बेस्ट आसा आनी डायजेशना खातीर बी बेस्ट आसा आनी गॅसी खातीर बीन बेस्ट आसा. सो ही असली आयची टीप ऑफ द डे. हेच्यात वांगडा हांव आयचो व्हिडिओ जो आसा तो एंड घेता कित्याक म्हाका आतां खूब काम आसा. बायक भरोवपाक जाय. ऑलरेडी ताका न्हाणोवन बीन गेल्लो आसा गौतम. म्हाका ताका भरोवपाक जाय आनी मागीर म्हाका दाळ हें करपाक जाय, भाजून घेवपाक जाय आनी जे सगळें मेस आसा पळय सकाळच्यान लाडू बीन केल्ले ते क्लीन करपाक जाय. आयदनां धुवन दवरलेलीं आसा, थोडीशीं आयदनां आसा, ते मेस सगळें म्हाका किचनांतलें क्लीन करपाक जाय. बिहायंड द सीन खूब काम आसता. फ्रंटान जेन्ना आमी दाखयता पळय तेन्ना लोकांक दिसता अशें 60 रुपीज हे विकता, शॉपार मेळटा हें तें सगळें. पूण तें सगळें सायडीक दवरून म्हाजें जें काम आसा पळय तें हांव कंटिन्यू करतलें. सो आयच्या व्हिडिओ खातीर इतलें. जर तर तुमकां व्हिडिओ पसंद येयलो, म्हाजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.